गोंय सरकारी कर्मचाऱ्यांक 7वें वेतन आयोग लागू करपा खातीर शुक्रारा मंत्रिमंडळाची बसका जातली। ह्या बसकेंत 7वें वेतन लागू करपाच्या विशयाचेर भासाभास जातली। गोंयांत काम करपी सरकारी कर्मचारी आनी निवृत्त जाल्ले सरकारी कर्मचारी मेळून 1,10,000 कर्मचारी आसात। 7वें वेतन लागू करपाक ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचो विचार जातलो आनी मागीरूच हें वेतन लागू जातलें, अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी दिल्या। आरडीएक्स गुवाहाटी पणजेच्यान संजय मनोली। So seventh pay commission is not the reason. नाही, त्या सर्क्युलरान क्लियर कट म्हटला न्ही, क्लियर कट तुमची म्हटला तात्विक भूमिका की स ही म्हयने पयलीं तात्विक- सेव्हन्थ पे अथवा खंयचे कमिशन येना जाल्यार पासून ती बंद दवरचीच, हय तात्विक भूमिका. सो सेव्हन्थ पे इज जस्ट एन एक्सक्यूज यू आर टेकिंग. नॉट एट ऑल सर. आय एम नॉट अ पर्सन टू गिव एक्सक्युजीस आनी हांव बेठेच खंयचे एक्सक्युजीस फुडें काडचो ना. पूण सेव्हन्थ पे दिता आसतना म्हणजे सेव्हन्थ पे त्यामुळे म्हाज्या समोर नजरे समोर ये गव्हर्मेंट सर्वंट आणि गव्हर्मेंट सर्वंटचे 55,000 सरकारी कर्मचारी आसात. पूण जेन्ना ते घेवन बसता तेन्ना लक्षांत येता ते इट इज जस्ट नॉट द गव्हर्मेंट सर्वंट हू आर वर्किंग, पूण जे गव्हर्मेंट सर्वंट रिटायर जाले तांकांय बेनिफीट वता. सादारणपणे 1,10,000 लोकां पर्यंत तो बेनिफीट वता. त्यामुळे आय हॅव टू एक्सप्लोर म्हाका अंदाज घेवंक जाय कितलो पयसो लागतलो, एडिशनल कितलो लागतलो. आणि त्यामुळे सेव्हन्थ पे इम्प्लिमेंट करपाचें आमी सादारणपणे ठरयलां. येता त्या शुक्रार दीस हाचे कडेन कॅबिनेटाक येतलो तो विशय. त्यामुळे कॅबिनेटाक येतकीर ताचो निर्णय कितलो फुडें कळटलो आणि तातूंतसून सादारणपणे कितलो एडिशनल लायबिलिटी सरकारचेर वाडटा हाचोय अभ्यास जाता. आतां म्हाजे काही जाणांक दिसता 1.5 म्हयनो उरलो, 2 म्हयनेच उरले, त्यामुळे ते करून घेवया, आटपून घेवया, हात धुवन घेवया. हात धुवन घेवपा खातीर आमी हांगा ना. आमी हांगा राज्याचें हित म्हणून पळयता आनी त्या दृश्टीन हो निर्णय घेतलेलो आसा.